गोंयची संस्कृताय आनी खाणांचे दर्शन घडोवपी फूड फेस्टिवल पणजे कांपालार शुक्रार सावन सुरू जाला. हो महोत्सव गोंयभरच्या लोकां खातीर आसा. लोकांनी मुद्दम ह्या महोत्सवाक येवचे असो उलो मुख्यमंत्री पार्सेकारान मारला. ह्या महोत्सवाक लागून पर्यटकांक गोंयच्या वेगवेगळ्या खाणांचो आस्वाद घेवंक मेळटलो अशें पर्यटन मंत्री पर्वळेकार म्हणटा. महोत्सवाक नुस्तें, चिकन धरून वेगवेगळी खाणां विकपाक दवरल्यात. फूड, कल्चरल, एंटरटेनमेंट अशें सगळें एकठांय एका वेळार आनी वरायटीज हांव गोंयकारांक सगळ्यांक अपील करता की पणजे भायलेय जे मंडळी आसात, पणजेकारांक कांय सांगची गरज ना, पूण पणजे भायल्यांनी मुद्दम साने वेळचे आपल्या फॅमिलीक घेवन हांगा येवन पळोवचें. हो जो पिरियड हांगा खूब ट्युरिस्ट गोंयान देंवता, गोंयान येता, तांकां एंटरटेनमेंट असलें जावचें म्हणून काय फुडले 5 दीस हो फूड फेस्टिवल हांगा चालू करतले आनी डिफरंट कार्यक्रम तांकां उपभोग घेवंक मेळटले. AIFFच्यो क्लबांबद्दलच्यो नव्यो अटी मानूंक ना म्हण भायर वडयल्ल्या चर्चिल ब्रदर्साचो फुडार आतां हायकोर्टाच्या निवाड्यार निंबून आसा. पूण आपूण फुटबॉलाच्या मोगा खातीर टीम चालूच दवरचलो अशें क्लबाचो आश्रयदातो चर्चिल आलेमांव म्हणटा. ISLतल्यान भारतीय फुटबॉलाक कांयच फायदो जावचो ना, उलट वायट परिणाम जातलो अशें चर्चिलाक दिसता. चर्चिल ब्रदर्स 1988 अस्तित्वांत आयिल्ले आनी पोरू मेरेन तांणी देशभरांतल्यो म्हत्वाच्यो सर्ती जिखून फुटबॉल मळ गाजयल्लो. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान मात तांकां क्लबा बद्दलचे नवे नेम आनी अटी पाळूंक ना म्हूण पोरूचो सीझन सोंपतकूच आय लिगांतल्यान भायर उडयल्ले. चर्चिल पंगड आतां हायकोर्टांत गेला आनी तांचो फुडार कोर्टाच्या निवाड्यार अवलंबून आसा. आमगे पॅशन फुटबॉलाचें ताका लागून अंडर 20 मुगेर गेमी आहा, अंडर 10 आहा, 18 आहा, 10 आहा आनी सगळे जातले आसतले. डिसिजन आमी बंद करपाचें केलें ना काय. फ्युचर तुमगे कितें आसता? फ्युचर आतां आनीक पाट बसून सांगता तुका आतां पुलिसाच्या कोर्टाचें डिसिजन येवची मागीर सांगता. म्हणजे चर्चिल पत्तो फुटबॉलान येतलो. हांव कोर्टान डिसिजन घेवची आनी दिसता तरी तरी आमी रॉंग आहा म्हणून जाल्यार मागीर पयशे मागीर हांव आनी कितें दिसलें पूण म्हाका फुटबॉल म्हटलो जालो. इतले मजगतीं पोरू सुरू जाल्ल्या ISLतल्यान भारतीय फुटबॉलाक कांयच फायदो जावचो ना अशें चर्चिल आलेमावाक दिसता. थोडे दोग जाण दिलो कॉमेंट, एक कोचान आनी एक सिनियर प्लेयरान की ISL बरी म्हणून. आतां ISL तरी बरी जाल्यार आनी थोडे मान कोटलें कितें न्हू, कित्याक आज आमगेले हिंदीचे कोच आहा एटलिस्ट मोर दॅन 200 आसतले. हिंदी कोचा चान्स खंय पडटलो ISLाक आहा एकलो मोजा चान्स आहा आनी म्हाका दिसना म्हाका कितें जातलें फुटबॉल इंडियेचो. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी दत्तराज नायक. बांबोळे चालू आशिल्ल्या राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स सर्तीत दुसऱ्या दिसा 3 नवे राष्ट्रीय रिकॉर्ड जाले. हरियाणाचो आशीष जाखर हेमरतो जिखलो जाल्यार तामिळनाडूच्या राजेशान देखींतलोन गाजयले. महाराष्ट्राच्या दुर्गा देवरेन 1500 मीटर धांवपाचे रेसीत राष्ट्रीय रिकॉर्ड केलो. गोंयच्या एथलीट्साच्या हाताक मात अजून कांयच लागूंक ना. आतां मेरेन हरियाणा पयल्या सुवातीचेरच, पोरूच्या वस्ताद केरळ दुसऱ्या सुवातेर आसा.
इतल्यार हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.